गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयच्या उदका मार्गाचो बरो अणभव मेळचे खातीर यत्न सुरू आसात। पर्यटनाच्या दिश्टीन नवे उदका मार्ग सोदून ते डेव्हलप करप हो सरकाराचो उद्देश आसा। ताचे खातीरूच जेटीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचे अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। ह्या जेटींचो कोळशाची येरादारी खातीर वापर करचे नात म्हूण मंत्री सुभाष सांगता। फुडाराक वॉटर मेट्रो सुरू करून गोंयच्या पर्यटनाक नवो आयाम दिवपाचो आमचो यत्न आसा। नवे उदका मार्ग सोदले काय तांचेर ह्यो वॉटर मेट्रो सुरू करपाक मेळटल्यो। लोकांकूय ताचो फायदो जातलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोळशाचे येरादारी खातीर दर 3 किलोमिटराचेर जेटी कित्याक जाय काय म्हूण सुभाष विचारता। तेन्ना लोकांनी भिवपाची गरज नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। ठिकठिकाणी आपल्याला जेटी बांधावे लागणार आहे। हॉप अप अँड हॉप हे अशा प्रकारे म्हणजे इथं झालं उतरले पॅसेंजर परत चढले परत उतरले दुसऱ्या बेटावर परत चढले परत उतरले अशा प्रकारे आपण संपूर्ण जलमार्गाचा वापर पुढे सर्वेक्षण झाले त्याचं काही नाही अजून नाही हे प्रायमरी स्टेजवर आहे। आमचा प्रयत्न आहे की गोव्यासाठी केंद्राकडनं ही मदत मिळावी असे प्रयत्न आहेत। नाही आता 3 महिन्या भितर आमकां कळटलें की ते कशा प्रकारे आमचो जो प्रपोजल दिल्लो आसा तो एक्सेप्ट केलो जर जायत ते मे सजेस्ट समथिंग एल्स। लोकांमध्ये कितें आसा जाणा खंयचेय डेव्हलपमेंट जाता आसतना ताचे हायपोथेटिकल रिजल्ट्स कितें येतले ताजे नंतर तांचे इमॅजिनेशन वेगळे आसा। आमच्या मनान तशें कांयच ना। आयज तुमी पळयल्यात की ही रोरो बांदता आसतना म्हणटाले की कंपार्टमेंट केल्या ते कोळसो व्हरपा खातीर आनी कोळसो व्हरतलो जर जाय जाल्यार आमकां हांगा बंदरां बांदून कितें हें आसा। आमकां ज्यो जेटीज आमी बांदतले त्यो कोळसो व्हरपा खातीर हांगा कोळसो हाडून घालतले। कोळसो हाडटलो जाल्यार एक पॉयंटा वयल्यान दुसरे वटच्यान वतलो। आमी ज्या अर्थान आमी मेट्रो टॅक्सीज करपा मेळटा मेट्रो टॅक्सींतल्यान कोळसो वतलो। सो लोकांनी हे तकल्यांतल्यान काडून उडयचे की मेट्रो टॅक्सी म्हणल्यार टॅक्सी भितर कोळसो भरून वचपाचें ना। मेट्रो टॅक्सीज म्हणल्यार वॉटर वेसल्स वीच वील टेक पॅसेंजर्स अँड वी कॅनॉट लोड कोल इंटू दॅट अँड फॉर लोडिंग कोल वी नीड नॉट हॅव सेवरल जेटीज आफ्टर एवरी 3 किलोमिटर्स आफ्टर म्हणजे आमकां 4-5 किलोमिटरांचेर एक आमी जेन्ना रॅम्प बांदतात तो फक्त प्युअरली पॅसेंजरा खातीर आसा। कोळसो हो गांवांतल्यान येना की ते गांवांत भितर भरतले। सो लोकांनी निर्धास्त रावचे कोळशा खातीर हो जलमार्ग वापरपाक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर।